कर्नाटकान ही घडणी घडल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा, लिगली रेजिस्टर्ड. पूण तहसीलदार थंयसरलो येवन म्हणटा ते गव्हर्मेंट लँड आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येदी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली. थंयसरली स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड. घडये थंयसरलो जो कारभार आसा, सरकारी कारभार आसा, तांणी घडये म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका, बट इंडियाज शेम. कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगल्यांक एक सारकी कायदे मोडटात वा कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें, जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम. जेजूची माज मोडली मोडोन कुडीक सुटलो गामाळो. फकत क्रिस्तांवाचेरूच कित्याक वेतातूय सुट्टात बोमाळो. 18 वर्सां इमाज तुय आसली मोडून दिलो धुमाळो. जेजूची इमाज मोडटाणा लोकांन बोब मारून सोडलो उमाळो. 18 वर्सांनी सुवात सरकारी म्हूण तांकां कळ्ळें. कितली देवळां सरकारी लुगारार आसा ती पळोवंक कित्याक ना घडलें. जेसीबी मात मोडटाणा दिसो मोडप सोकला पडलें. जेजूचे कुडके केले ते पळोवन क्रिस्तांवाचें काळीज रोडलें. तुवें एक इस्कॉलान क्रिसमस मनोय खोशेन बरोन. क्रिसमस फंक्शन तांचें बंद केलें बाजरंग दाल फुडें चोरोन. सिस्टरांनी कंप्लेन केलें सांगाताक भुरग्यांक व्हरोन. पूण कोणेच एक्शन घेवंक ना, केशीक वचोन पांय गेले जोरोन. 3 वर्सां पयलो आनीकूय कर्नाटका वसलो स्काउट घडलो. जेजूची एक व्हडली इमाज आसलोलो ग्रोटो मोडलो. तेन्ना तुवें इलेक्शन चलो जिखता म्हूण बीजेपीक पावर चडलो. पूण जेजूची इमाज मोडली म्हूण बीजेपी सरकार थंयसर पडलो. गोंया इलेक्शन जावन दुसऱ्या दीस वोकावत घडलो कर्नाटका. इलेक्शना दिसा कावत घडलो तर बीजेपीक आनीक इलेक्शन नाका.
ते क्रिस्तांवांक मुस्लिमांक वायट कोत्तात कायदो ना वायट कोत्ता ताका तांचेर एक्शन घेयना जाल्यार मोदी कोट्यानाक बुडोय सांगता तुका गोंयकारांदो बारीक चिंता गोंयांतूय लागला तसलो तसो नातूर सांगात इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवा आयलो कसो मोत्र्या भेदभाव करी नाका तुमचेर आमकां आसा बरो वासो नातूर गोंयांतूय वचलो कावज घोडटलो कर्नाटकाक घोडटा तसो आमच्यो इगोर्जो मोडूंक ते सोदतेले सांकवाडे बोवाड चलता तसो A11, page 5. A11. Deva tuam soro, tuka busuk kodum keda. Deva tuam soshibo, chivi tuka beton vida. Deva tuam soro, tuka busuk kodum keda. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो योगार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आग्नेलो पायस हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेस आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पास्क्वाल लोबो हे आमच्या भावाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आयच्या दिसाक केरीत भाशेन गोंयची पवित्र सभा क्रूज द मिलाग्रीस हो मिलाग्रींचो खुरीस जो आमच्या ओल्ड गोवा आसा ताची परब मनयता जायत्यो मिलाग्री जायत्या जाणांक फावो जाल्यात आमी सगळीं जरूय आमी ह्या वेळार त्या जाग्याचेर नांव हांगाच रावन पवित्र खुर्साक आमी उलो मारुया कसली मिलाग्र आमच्या जिवितान आमकां जाय आमच्या खासगी जिविता पासत आमच्या घराब्या पासत आमच्या राज्या पासत गोंयच्या राज्या पासत जी आमकां मिलाग्र जाय ती पवित्र खुर्साचे मजतीन देवा लागीं आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जीं कोण बरीं नात आनी तांकां एक मिलाग्रीची गरज आसा बरी जावपाक तांचेय पासत आमी ह्या वेळार मागुया सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचेय पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो जायत्यो मिलाग्री आमकां जाय आनी एक व्हडांतली व्हड मिलाग्र आमकां आयच्या काळार जाय ती आमचो कॉमन सेन्स जो आसा तो
ना जाल्लो आसा. आमकां सगल्यांक कॉमन सेन्स दी म्हूण ही एक व्हडली मिलाग्र आमचे सगळें कोर म्हूण आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागूंक जाय. हे आयचे मिसाचे भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागुया. देवाचें उतरूय आमकां ह्यो साद्यो वस्तू आसात त्यो समजूंक देवीक जाणवाय आपणावंक आपयता. पूण जायते पावटी आमी ही देवीक जाणवाय आपणावंक ना. मनशाच्याच पिशापणान आमी रावल्या. देखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनांत चिंतून कळां विचारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांकवार मारी सगळ्या जिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं करात म्हूण रातून म्हाका. सुरपदविधार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी मागुया युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें घेर जायना जावपाक, झूज जायना जावपाक खेरीत भाशेन मागुया. आनी युक्रेन हांगासर जायतो हो सगलो कॅथलीक लोक जो आसा, क्रिस्ती लोक आसा, आपल्या दिम्याचेर त्या थंड झेलान दिमी घालून देवा लागीं मागता. तांचे बरोबर आमी देवा लागीं मागुया शांती त्या वाठारान वसूंक. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओडकून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आयज व फाल्यां उमक्या नोगरांत आमी वेतल्या. थंय एक वरस भर धंदो करतल्या आनी खूब दुडू जमयतल्या. अशें म्हणटात तीं म्हजें आयकात. फाल्यां कितें जातलें तें तुमी नकळोत. तुमचें जिवीत म्हणल्यार कितें तें एका बाफा परी. थोडो वेळ तो दिश्टी पडटा आनी उपरांत नाच जाता. तुमच्यान म्हणूंक येता तें इतलेंच. सर्वेस्पराक जाय जाल्यार आमी जियेतल्या आनीक हें वो तें करतल्या. पूण आतां तुमचे मिजाशीन तुमी नाचतात आनी ही सगली मिजास नोश्टी. म्हणटच जो कोण कितें सारकें तें जाणा आनी तरूय तें करिना तो गुन्यांवकार. देवाचें उतर देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावन दी. काळजान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. परतून म्हणया. काळजान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. सगल्या राष्ट्रांनो आयकात. आख्या संवसारांत रावतल्यानो बारीक लोक, मोठो कुळवंत लोक, गिरेस्त तसो गरीब लोक सगलीं तुमी चीत दिवन आयकात. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानाची वकुटाय म्हाका वेडो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलों. दुडवांचेर आसा तांचो सगलो विस्वास. गिरेस्काय वाडल्या म्हूण मिजास करतात. जबाब.
काळजान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक कदींच मनशांक ताक ना आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातान ना मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाच्या हातांत पावना दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाल थगूंक जायना हाका कसलोच उपाय ना फोंडांत वेतलो तो वेतलोच जबाब काळजांत गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें शाणो मनीस मातयेक वेता तसोच पिसो आनी मूर्ख मरून सोंपता आपली गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून चल्ले हें कोणूय जाणा जबाब काळजांत गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें उद्गार Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं Soy Sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जुआवान उलोवन जेजूक म्हळें गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो पूण जेजून म्हणलें ताका मना करूं नाकात कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना तर आमचेर आड ना तो आमच्या भागा आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता कॉमन सेन्स भाव भयणीनो म्हणटा तशें कॉमन सेन्स इज सो अनकॉमन टुडे कॉमन सेन्स जें आसा आमकां साद्यो वस्तू ज्यो समजुपाक जाय आयज आमी तेंच समजना हेंच कॉमन सेन्स म्हणटा तें आयज उणें जाल्लें आसा अशें आमी जायतीं जाणां म्हणटा आनी आमच्या जिवितांत अणभवताय बी साद्यो वस्तू आमच्या जिविताच्यो आमी जाणा आमी ही सगळी आमची जमीन जी आहा ती विकून खावन काबार जाल्या उपरांत पयशेच घेत जाल्यार मागीर आमच्यान पयशे खावपाक जावचे ना वो आयज जें कितें आमी आपस्वार्थान एकठांय करता होर्डींग ताका म्हणटात सेल्फीश होर्डींग जें आमी करता तें आमकां कित्याकूच उपकारचें ना आयज आमचें जिवीत आसा फाल्यां तें आसचें ना आनी आमी सगळींच मरतल्यो सगळीं फणान वेतल्यो जांचे लागीं चड आसा तीं चड वगत उरची ना जांचे लागीं थोडे आसा ती थोडो वगत उरची ना पूण आमकां नेमला त्या वेळार आमी सगळीं फोंडान वेतल्याहूच आयचें देवाचें उतर आमकां हें सरळपणी सांगता आनी ह्यो वस्तू भाव भयणीनो आमी जाणा एक सादी वस्त जेजून सांगल्या कॉमन सेन्स आमचेर आड ना तो आमच्या भागा आसा आनी तरी आसतना आमकां हें कॉमन सेन्स ह्या संवसारांत जियेता आसतना येयच ना देखून आमी आयज धर्मभेद करता म्हजो धर्म व्हडलो तुजो धर्म व्हडलो म्हजें मंदीर व्हडलें म्हजी इगोर्ज व्हडली ह्या वस्तूंचेर धरून आयज आमचीं केस्तांवां आनी हाचो फायदो जे कोण पदवी सांबाळपाक सोदतात ते काडटात हेंय आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिश्टी पडटा आनी आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडून पासून तरी पूण आमकां कॉमन सेन्स म्हणटा तें ना
आयज जे कोण पदवी घेवपाक सोदतात, राजकी पदवी घेवपाक सोदतात, ते एलिसांवा पयलीं जे आमकां आश्वासनां दिता, आमकां सगल्यांक खबर आहा हे फटी मारतात म्हूण. तरी आसतना आमचें कॉमन सेन्स इतलें अनकॉमन की आमी तांकांच परतून मत मारता. जरी तर आमकां आयज 2000 दिल्यात, 5000 दिल्यात आनी 10000 दिल्यात, रेट वाडयल्या वोटाची, आनी आमची मतां जरी तर तांणी विकती घेतल्यात, जाल्यार ही उरलेलीं 5 वर्सां आमच्यान तोंड उगडपाक जावचें ना आनी ती 5 वर्सां आमकां हें पावचें ना, हेंय आमी जाणाव सगळीं, कॅल्क्युलेशन पासून करून जाणाव. तरी आसतना आमकां तें कॉमन सेन्स येयच ना. पयस उरलेलें आसा हें कॉमन सेन्स. आनी भाव भयणीनो, कित्याक हें कॉमन सेन्स पयस उरलेलें आसा? आयच्या पयल्या वाचपान आमकां भाग्योन जाकोब आपले चिटीन बरे भाशेन सांगता, आमची मिजास वाडल्या, एरोगन्स. आनी हें एरोगन्स, ही मिजास म्हणटा ती केन्ना येता? जेन्ना आमकां दिसता आमचे लागीं सगलें आसा, आमकां कांयच उणें ना, आमच्या हातान पदवी आसा, अशें आमकां जेन्ना दिसपाक लागता तेन्ना ही मिजास येता. म्हज्यान जाता, आय कॅन डू इट, हें जेन्ना जाता तेन्ना ही मिजास येता, हें एरोगन्स येता. देव आसा आनी सगळें आमी देवाचेर दवरलेलीं आसा, आमचे लागीं आसा तें कांयच न्हू, पोकें सगलें. आयज आसा फाल्यां आसचें ना, हें आमी जाणा आसतनाय जायते पावटी आमचेरूच सगळें धरलेलें आसलेल्या भाशेन आमी करता. ही मिजास आमची. आनी ही मिजास जी आसा ती आमकां सारकीच सकयल उडयतलीच एक दीस. जायते जाण पडल्यात हाचे पयलीं, ते आमी पळयलां. जे मिजासीन आसलेले, सगळे आपूण व्हडलो देव जाल्ल्या भशेन करताले, ते आयज सकयल पडले जायते जाण. थोडे उरल्यात वाटेर, तेय पडटले. हें आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा. तरी पूण आमची मिजास देवच ना. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आमकां ही देवीक जाणवाय भोव गरजेची. आनी ही देवीक जाणवाय जरी तर आमचे लागीं ना जाल्यार आमचें जिवीत तेच मिजासीन उरतलें, त्याच मुरकेपणान उरतलें. आनी कोणाक मेळपाक शकता ही देवीक जाणवाय? जशें आयच्या जाबाब स्तोत्रान आमी जाबाब दिला, काळजान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. आनी हें स्तोत्र खेरीत भाशेन 40 आनी 8वें स्तोत्र आमचे मुखार ही आमची मिजास आनी देवाचें व्हडपण आसा तें दवरता. सगळी सरळपणी आमकां सांगता, शाणो मनीस देवाचें आयकतलो. शाणो मनीस जो आसा तो देवा मुखार येतलो. आनी जो कोण पिसाट आसा, जो कोण मूर्ख आसा, तो आपल्या मुर्खेपणानूच रावतलो आनी देवाक पयस दवरतलो आनी आपुणूच देव जाल्ल्या भाशेन करतलो. जरी तर अशें आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार भाव भयणीनो, आमी चतराय धरूंक गरज. आनी आमी जाणा आसतना बरें कितें आमी जाणाव आनी तें आमी करिना, हाच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तो गुन्यांवकार, सीन ऑफ ओमिशन अशें ताका आमी म्हणटा. आमी जाणाव तें बरें म्हूण आनी भोव करून तें बरें जें आसा तें दुसऱ्यांक फायद्याक पडटलें हें आमी जाणाव जाल्यार करिनासतना रावता. कित्याक आमी आपसवाडटी, सगळें आमकां जाय तेन्ना आमकां तें पातक. आनी दुसऱ्यां पासत जरी तर बरें करतलो, तुजो फायदो पडनासतना बरें करतलो जाल्यार जाबाबान म्हणलां तशें काळजान गरीब जावपाक एकदम गरजेचें. आमचें चिंतूंक न्हय पूण दुसऱ्याचें चिंतूंक, आमचीच जाणवाय घेवंक न्हय पूण देवाची जाणवाय घेवंक. आनी ही जाणवाय देवाची आमकां सगल्यांक बाराबर वावर करूंक आपयता. हो संवसार म्हजो एकल्याचो न्हय, ह्या संवसाराची जमीन जी आसा ती म्हजी एकल्याची न्हय. ह्या संवसाराची झाडां पेडां जीं आसात, वो जनवारां आसात आनी हेर ज्यो वस्तू देवान दिल्ल्यो आसात त्यो म्हज्यो एकल्याच्योच न्हय. हें समजोंक आमकां जाणवाय जाय आनी बाराबर वावरूंक आमकां ही जाणवाय जाय. देखूनच जेन्ना बरें करूंक वो वायटाचेर झूज मांडूंक जेन्ना आनीक कोण वावुरता, आमच्या ग्रुपांतलो न्हू, आमचे कंपनींतलो न्हू, जाल्यार ताका बंद करचो न्हू. जुवांवान जेजूक बरें सांगलें, आमचो ग्रूप, तुवें केल्लो ग्रूप वा तुजी पार्टी आनी आमी करता तें आनीक कोण करतालो तुज्या नांवान, आमी ताका मना केलो, आमी ताका बंद केलो. आनी जेजून सरळ सांगलें की शीस जे आसात आनी जेजू जो आहा तांच्या चिंतना मदें जो फरक आसा, ओ उरफाटे ज्यो वस्तू हे आपल्या शीस चिंततात ताचे विशीं तांकां तो सारके जाग्यार हाडटा. ताका बंद करिनाकात,
कित्याक म्हज्या नांवान कोणूय विजमीत करीत तो रोखडोच म्हजेर आड वचतचो ना. जो कोण आमचेर आड ना तो आमच्या भागा आसा. तर भाव भयणीनो, आमी हें जैत पळोवंक शिकुया. आयज जेन्ना क्रूज द मिलाग्रींचो फुरीस जो आसा ताची आयज आमी परब करता आसतना आख्खें पिशेपण घडये जायते जाणांक ह्या खुर्साचेर आसा. कोश्ट मरण वो कोश्ट त्रास म्हणल्यार हें पिशेपण कशें आमकां नाका. पूण त्याच कोश्टान त्याच खुर्साचेर सगळी जाणवाय आसा. तोच जेजू जो ह्या खुर्सार गुन्यांव नासतना मेलो तो 3 दिसांनी पुनर्जीवन जावन आमकां नवें जिवीत दिलें. आनी त्या पासत आयज आमचो भावार्थ आसा ह्या पुनर्जीवनपणाक लागून. तर खुर्साचेर चडोन आसतना जेजू पुनर्जीवन जावंक ना. खुरीस गरजेचो. तर हे मतीन दवरून ही भेट भेटयता आसतना आमकांय सगल्यांक हें जैत फावो कर म्हूण आमी मागुया. गायन घेवया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोळींतल्या धातूंमध्ये ईश्वराक सोडलें देणें जेजूच्या काळजाचो तुमी दिलां जेजूच्या काळजाचो दोर्याच्या उदका भितर मेळेचे रेमे भितर राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजाचो बेदोयता काळीज मोशें जेजूच्या काळजाचो बेदोयता काळीज मोशें. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के ओबी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतलीं आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुडाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान तावन मरण उपजल्लें, रुखान तावन जिवीत उपजचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बनला तुज्या करपार. ओ सर्गीत काळ सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. ओ सर्गीत काळ सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व खाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन. तुज्या जिवितांत तुका मिलाग्र जाय ती देवा मुखार दवर. तुज्या जिवितांत जें तुका कॉमन सेन्स जाय जेजू मुखार दवर. आनी देवीक जाणवाय आमकां दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कृशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Puvit cursa movalutra calzandoncha rigoita polom tu sor bonarazo nomatu kami kota polom tu sor bonarazo nomatu kami kota kurat monaslano bodbagibo tur saulile gonanotmo Jesu tudzie kościoło dimora fokot sodocia amka Jesu tudzie kościoło dimora fokot sodocia amka सोमी म्हणटा जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजे थंय ओडून घेतलो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातावन उपसतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक.
आयज बुधवार सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण आमी करतले आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें जें झूज पेटपाची शक्यताय आसा ती पयस कर म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागतले. आख्खो दिसभर आयज जाता ते भाशेन मागण्यांत सारचो, जावं तुमचो तेर्स करता आसतना वा खासगी मागणी करता आसतना ह्या इंतेसांवा पासत युक्रेन रशिया हांगासर ही शांती सांबाळून दवर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया खेरीत भाशेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माय, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता. तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास सगलो म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे. चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली वाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बरवाशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या एका दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकून कोशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता. म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायते पावटी जायते आदी पावटी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणा हांव जाणा तूं तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण. दितेली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पुंडबी येता. पुंडबी येता. पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण. आनी बाडीत म्हूण निवाडीत म्हूण. म्हाजो आत्मो. म्हजो आत्मो हो तोर हो तर वतता उपकार वतता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव रातून मागता रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळो. म्हाका तो मेळ्ळो. अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सत्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारू उलो मारूं आनी म्हणून तुका म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू. मागीर मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू. मागीर मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांची विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये भगवंती मरे आदारती आदारती ओतृष्टाक दृष्टाक सांपडलेल्या सांपडलेल्या मजूत कोर मजूत कोर ओस्कोत कालचांच्या ओस्कोत कालचाच्या माग माग पोचे पासून पोरचे पासून जा शराती जा शराती देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर विनोद कर. सगल्या सगल्या देवाक पेटयलेल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्यापासून ओस्तऱ्यांपासत फावो कोर फावो कर. तुझो आदार तुझो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुझो सासनाचो शासनाचो आलाशिरो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार करसांत आनी दुखी कोतीनी हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सगल्या पिडेस्तां पासत किरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया जितल्या पिडेस्तांनी तुमकां आपणा पासत मागूंक लायिल्लें आसा आनी ज्या पिडेस्तांक तुमी वळखतात तशेंच जांचे पासत मागतलो कोणूच ना त्या सगल्या पिडेस्तांक हो आशिर्वाद पाठोवया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमिया सूं तुमचें सोवें. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोथींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट करता सासणाच्या सासना आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेवया W2 पेज नंबर 262 W2 कुशे मोनाची कोण गरीब कोरेस बागी सुर्गीचे राज कोरेसांचे कोरेसांचे कुशे मोनाची कोण गरीब कोरेस बागी सुर्गीचे राज कोरेस ताचे कोरेस ताचे कालसाची कोण तुलो कालती कोरेस बागी पृथ्वीचे दायज कोरेस ताचे कोरेस बागे कुशे मोनाची कोण गरीब कोरेस बागे सुर्गीचे राज कोरेस ताचे